नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवान. दीप्ती नागवेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. उपद्रवी PFI आणि 8 सहयोगी संघटनांचेर देशविरोधी कारवायांक लागून बंदी. केंद्राची 5 वर्सां बंदी. टेरर फंडिंग, ट्रेनिंग, कट्टरवाद पातळयतात, आतंकवाद्यांक रिक्रूट करतात म्हूण देशभरान PFIचेर NIA, पुलीस, ATSाच्यो धाडी. 200 वयर फुडाऱ्यांक उखल्ले. इसिसाचे व्हिडिओ, IEDचे सामान, 2047 मेरेन इस्लामिक भारत असले साहित्य जप्त. सुबह बेसिकली वी हैव रिसीव्ड दिस नोटिफिकेशन थ्रू WhatsApp एंड सोशल मीडिया. सो वी आर जस्ट वर्किंग आउट द मोडेलिटीज़. अब क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आ गया है कि ये जो PFI है दैट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज अनलॉफुल एसोसिएशन. तो अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर. तो इनके मेंबर्स या कोई भी है अगर वो किसी भी तरह की एक्टिविटी में अब इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी तरह मतलब इवन अगर वो फ्लैग लेके कुछ भी एनीथिंग इफ दे आर इन्वॉल्व विल टेक एक्शन एज पर लॉ. As of now, no arrest. As of now we have not made any arrest, but we are keeping a sharp vigil on the activities of these members as well as sympathizers and associated members. In case if we find that anybody is indulging in any kind of activity, any kind means any kind of activity, we are going to take strict action as per law. जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उनको इस देश में ऐसे नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है. यह गृह विभाग पूरी तरह उनका बंदोबस्त करेगी और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, योग्य निर्णय लिया है. PFIचेर बंदी घाल्या उपरांत गोंयान मोर्चा, रॅली आनी कसलोय बोवाळ जावचो न्ही म्हूण वास्कोच्या 7 मुस्लीम फुडाऱ्यांक उपजिल्लोधिकाऱ्यान पुलिसा वरवीं ताब्यान घेवन बसोवन दवरले. कांय जाणांक पुलिसा वरवीं उखल्ले, कांय जाणांक आपयले. बोवाळ करचे ना म्हूण बरोवन घेवन सगळ्यांक पर्सनल बॉन्डाचेर सोडले. फॅक्ट तशें कांय ना. तेमी आतां म्हणलां की अशी बाबा कितें आज तेमी बॅन केला म्हणून फाल्यां समज रस्त्याचेर तुमी हें करत कित्याक बॅन केला बी म्हणून ती क्वेश्चन रेज करीत पूण तेमी आमच्या लागीं ते बरोवन घेतला. आमी तशें केन्ना आमी केला don't have any link to the PFI. Suddenly they called us and told, no, we are taking preventive measures. There is just a suspicion. Preventive measures they are taking. That there is a linkage with the PFI. Just because there was a suspicion, they held my parties here. और आगे 5-6 पुलिस आगे मुझे अरेस्ट किए. बोलने के चलो सामने बुलाया. हम आकर के पूछे तो मालूम पड़ा कि आज कुछ PFI को बैन किया गया है. तो उसके थ्रू उन लोगों ने हमसे इंक्वायरी की कि आप PFI को जॉइंट हैं, आप मेंबर हैं. जो भी हमने क्लियरली बता दिया कि हम कोई PFI से जॉइंट नहीं है, हम कोई PFI के मेंबर भी नहीं है. Then gazette has been published by the Ministry of Home Affairs regarding the PFI activities or the anti-social elements or the spread of the various activities which are illegally being done by them. In that connection only, this is being as a preventive measure. The police are doing all these inquiries. No linkage as such. I have found anything. प्रशासकी कामकाज सुदारूंक कामा वेळार तडीक लावंक शिस्तीचे आनीक एक सरकारी फर्मान. ARD काडिल्ल्या आदेशान कामांक ठरावीक मुजत. अधिकाऱ्यांकडेन येवपी फायली, प्रस्ताव, केशींक 3 दीस. सल्लो घेवंक कामांक 7 दीस. बसकांचे मिनिट्स 3 दिसां भितर. कागदाचो वापर उणो, डिजिटल कम्युनिकेशनाक नेट. कागद पाटकोरे वापरप. अर्द मोट्टल्यांचेर शिस्तभंगांची कारवाय. लोकांची कामां वेळार जावंक टायम बाउंड डिलिव्हरी. काम करिना त्या सरकारी स्टाफाक घरा धाडप असल्यो शिस्तीच्यो गजाली सरकार चालीक लावंक सोदता. आदी CRSची ऑन काडली. आतां फायली तुंबून उरच्यो न्ही म्हूण आनीक एक फर्मान. प्रशासकी कामकाजात शिस्त हाडूंक ARD खात्याचे निर्देश. कामांची वेळार तड लावंक पारदर्शकता हाडपाचो यत्न. फायली एकेच सुवातेर तुंबून उरूंक जायना. फायली, प्रस्ताव, केशी 3 दिसां भितर तडीक. खात्याच्या पावण्यार फायलींचेर सल्लो अभ्यासाक 7 दीस. उचेले समितीचे मिनिट्स 3 दिसां भितर योग्य ऑथॉरिटी मुखार येवपाक जाय. खंयची जबाबदारी कोणाक त्या मिनिट्सांत स्पश्ट जाय. खर्चो उणो करूंक पाटकोऱ्या कागदाचो वापर करूंक जाय. बसकाचे अजेंडा संबंधिताक डिजिटल फॉर्मेटात, प्रिंट ना. शक्य थंय कागदाचो वापर ना, डिजिटल माध्यमांचो वापर. सगळ्या खात्यांचे सचिव, जोड सचिव, खाते मुखेल्यांनी हे निर्देश बारीकसाणीन पाळचे म्हूण परिपत्रक. खात्याच्या सचिवांनी मंत्र्यांक ते विशीं कळोवचें अशेंय नमूद केलां. हे निर्देश पाळिना त्या खाते मुखेल्यांचेर, ऑफिसरांचेर शिस्तभंगाची कारवाय म्हूण ARDची शिटकावणी. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार.
पत्रादेवी मोपा नव्या हायवेक शहीद कर्नल बेणीपाल सिंगाचें नांव दितले म्हूण मुख्यमंत्र्यांचे शहीदाचे फामिलीक उतर. ताणें हरियाणाचे अंबालांत वचून कर्नल बेणीपालाच्या घरकान्नीचो भोवमान केलो. सरकारा वतीन 10 लाखांचो सन्मान आदार दिलो. जुलमी पुर्तुगीजांच्यान गोंयाक मुक्त करूंक कितलेशेच हुतात्मे जाले. कर्नल बेणीपाल पत्रादेवी शहीद जाल्लो. उनके फैमिली ने हमें रिक्वेस्ट किया है कि पत्रादेवी से जाते हुए जो रोड हमारे नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा को ज्वाइन हो जाएगा, उनकी रिक्वेस्ट थी कि उस रास्ते का भी नाम यानी कर्नल बेनीपाल सिंह के नाम से रखा दिया जाएगा। तो सरकार की तरफ से हमने मान्य कर दिया है कि जो रोड रास्ता वहाँ से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिलने वाला है, उस रोड को कर्नल बेनीपाल सिंह का नाम दिया जाएगा। माता चरणजीत कौर, उनका गोवा सरकार की तरफ से हमने फेलिसिटेशन किया, उनको सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर और स्मृति चिन्ह गोवा सरकार की तरफ से दिया। और हम तो गोवा सरकार तब उनको पेंशन नहीं दे पाए थे गोवा सरकार की तरफ से, तो अभी हमने वन टाइम उनको 10 लाख रुपीस का चेक उनको सुपुर्द कर दिया। और उनके फैमिली को इससे आगे भी माता चरणजीत कौर को कुछ मदद लगे तो हमेशा के लिए गोवा सरकार उनको मदद करने के लिए तत्पर रहेगी। गोंयान कन्नड भवन उबारचें म्हूण कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री बसवराज बोमायची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक चीट. कन्नड भवनाक 1 ते 2 एकर जमीन दिवची. कर्नाटकाच्या फुडाऱ्यांनी विशय वास्कोचो आमदार दाजी आनी उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कानार घाला. जुवारी कॅमिकल्सा लागसार कमीत कमी 1 एकर जमीन दिवची म्हूण प्रस्ताव. मंगळुराक कोंकणी अकादमी उबारूंक खंय तांणी 3 कोटी दिल्यात. हायवेचेर गोंयच्या नांवांची विटंबना. मार्गार लायिल्ल्यो गोंयच्या नांवांच्यो पाटयो पळयल्यार गोंयकारांनी कपलार हात मारपाचो. तलैलीम, पेरनेम, पुराना गोवा, मापुसा असल्या नांवांनी गोंयभर गोंयचे शारा गांवांची फकाणां. राजभास संचालकाक विचारल्यार तो म्हणटा लायतल्यांक जाण ना. PWD खंय हे विशीं बरोवपाचे आसात. इंग्लिशान एक वाटेन प्रोनाउन्सिएशन वेगळें आनी जे ट्रान्सलेशन कोणी केलां ते मनशाचे भाशा लँग्वेजीचेर कितले प्रभुत्व आसा, तेजी नॉलेज त्या भाशेची कितली, ताजेर डिपेंड. ट्रान्सलेशन सारकें जायना नांवांचें, नाल्यार स्पेलिंग मिस्टेक्स आसतात. सो एज अ ऑफिशियल लँग्वेज डायरेक्टर तुमचो रोल कितें आसता जेन्ना ह्यो सायनेजीस आसता तेन्ना? हे हातूंत आमचो सहभाग कांय ना, पूण आमी ही डिस्क्रिपन्सी नोटीस केल्या आनी आतां आमी तांकां लेटर बरयता PWD की तुमी जे ट्रान्सलेशन केलां तें बरोबर ना, चुकीचें आसा. आनी जे थंय तुमकां नोमेनक्लेचर कोंकणीन जावं मराठीन ट्रान्सलेशन करपाक जाय ते तुमी आमकां रिफर करा, आमी तुमकां करून दिता सारकें. राजू सरान जे सांगले ताची नोंद जर सरकार घेत जाल्यार खुबश्या जाग्यांचेर जी गोंयच्या नांवांची विटंबना जाता ती खंय तरी थांबतली अशी हांव आस्त बाळगिता. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारीक. घेवया बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. लंपी दुयेंसाचेर अलर्ट. गोरवांक कामगारांच्या भरोशार सोडू नाकात, स्वता लक्ष दियात. रायचो दुधकार मॅन्युएल रॉड्रिक्साचो उलो. गोरवांक खंय नितळ उदकान न्हाणूंक जाय. वेटरनरी दोतोरांनी दुधकारांचे सोयी प्रमाण गोरवांक वाशिनां दिवची. राय वाशिनांची शॉर्टेज. ताज्या गोरवांकूय लंपी सारकी लक्षणां दिशिल्ली. ताचे 25 गोरवांक अजून वाशिनां दिवना. पयर हांव हॉस्पिटलार गेल्लो आनी तेन्ना ताणें सांगिल्लें सद्या वॅक्सीन ना आमचे कडेन, इन्यू एक वायरल येयल्लो ताका लागून. आनी तेन्ना हांवें रिक्वेस्ट केली तांकां ही जर तर वॅक्सीन तुमकां येयली जायत म्हाका कॉन्टेक्ट कर. पूण म्हणलें हांव सकाळचो 6:30 गोरवांक सोडटां, इवनिंग अरावंड 5:30 to 6 गोरवां मुगे हाडून जाताय गोट्यान. म्हाका त्या टायमाचेर तुमी एडजस्टमेंट कराय बेगीन आनी जाता तो बेगीन आमकां ही वॅक्सीन पावयची. पूण हे सायडीच्यान जाल्यार म्हणटाले मुगेले गोट्यान तेकल्याक फोड येयल्ले आनी हांवें ताका फक्त एंटीबायोटीक दिले आनी बरें केल्ली. पूण फोड अजून आहा तेचे करून वॅक्सीन करपाक रेडी आहा. वॅक्सीन केलें कांय ना. FMD पासून केलं जाय. तूं गोरवांक खाली बरें उदक न्हांवपा जाय, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करपा जाय तेंचो. हितून होल एंड सोल आमी काम करता म्हणून आमकां खबर आहा. जे मनीस पळय लेबरांचेर डिपेंड रावता तांकां मातशे त्रास जाताय ते, कित्याक लेबर काम करता तांकां हावड सारकी घालता, उदक सारकें न्हांवयता तें खबर आसना. जपानाची जायका इन्फ्रास्ट्रक्चर उबारूंक 1.5% जुरान रीण दिता. अपारंपारीक उर्जा आनी वीज खात्याक 2000 कोटी मंजूर करून घेवपाचो यत्न करतलो म्हूण वीज मंत्री सुदीन प्रुडंटा कडेन उलयलो. रीण फारीक करूंक 25 वर्सांची मुजत, तातूंत 10 वर्सांचो मॉरेटोरियम. कमी टक्क्यान जूर घेवन वेळार पावूंक जाय. सुदीन उलयलो.
जायकाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बसका जाली. We came to the conclusion that जपान इंटरनॅशनल एजन्सीचे लोन फॉर्मेलिटीज जर आमी पूर्ण केल्यो आसत, DPR जर योग्य हाणें दिलो आसत जाल्यार आमकां बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटान कमीत कमी इंट्रस्टान पयशे मेळटा. And that is the reason I have decided, especially in my department, to get approval in both the department, NRE as well as power department, minimum 2000 crore. आता हो जो रिपेमेंट आसा तो साधारण 25 वर्सां पर्यंत आसा. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12 years रिपेमेंट आनी पयलीं 10 वर्सां जी आसता ती मॉरेटोरियम आसता. हाजो रेट ऑफ इंट्रस्ट आसा तो 1.5. ह्या फुडें नगराध्यक्षाची निवड सिक्रेट बॅलेटा वरवींच AG पांगमाचे हायकोर्टाक उतर. नगराध्यक्षाची निवड शिरगणतीन वा मतपत्रिकेन हो पर्याय वेंचणूक अधिकाऱ्याक आसा काय म्हूण मडगांवचो आदलो नगराध्यक्ष घनश्याम शिरोडकरान याचिका घाल्ली. ताका देवयतना वेंचणूक अधिकाऱ्यान शिरगणती घेतली. सरकाराचे उतराचेर हायकोर्टान याचिकेची तड लायली. 31 डिसेंबरा पयलीं कुंकळे देमानी वाठारांत NITचो नवो कॅम्पसाचें उक्तावण करतले. हो कॅम्पस 7 लाख चौखण फीट वाठारांत येतलो म्हूण NITचे संचालक प्रोफेसर दोतोर गोपाल मुरगयान सांगले. बांदकाम आनी प्रकल्पाचे मेळून 496 कोटींचो हो प्रकल्प. 30 तारखेर 209 विद्यार्थ्यांक कॉन्वोकेशन सुवाळ्याक डिग्री दितले. This convocation, being the 8th convocation, the chief guest occasion will be His Excellency P.S. Sridhar Pillai, Honorable Governor of Goa, and the guest of honor will be Professor Subhashish Chaudhary, Director of IIT Bombay. We are going to graduate totally 209 students. B.Tech 135, M.Tech 57, and very interestingly, we are going to graduate 17 PhD students. But definitely by December 31st, yes, we will be having a press meet in Kangolim. I'll call you for the press meet on 31st. My DPN is there, Dr. Vasanta. I think he will be supporting this idea. Definitely by 31st of December, we will be having a new campus ready. But in the new campus, the seats will be increased? Yes, yes. Now we have 135 students per. I think around 800 students now. श्रीस्थळच्या शेखर वेळपाचो खून जाला तो बुडून मरुना. पुलिसांनी ते नदरेन तपास करचो म्हूण श्रीस्थळचो लोक इशू घेवन काणकोण पुलिशे मेरेन पावलो. 5 दिसां फाटीं 31 वर्सां पिरायेच्या शेखराची बॉडी थंयच्या न्हंयत मेळिल्ली. तपास योग्य दिशेन चल्ला. सगळ्यो शक्यताय तपासतले म्हूण खंय पुलिशेन उतर दिला. तुवें सगळें एक्सप्लेन केलां आमकां अशें दिसता की ते बुडून मेलना, एक मर्डर कशें कळ्ळें न्ही. तेचेर एक स्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन जावचें. जे कितें आसा भितरलें बारीक बारीक कितें आसा पळय तें सोदून बेन करचें. खंयच आमचेर अन्याय करचो न्ही. तुमकां कितें अशें सस्पिशियस अशें कित्याक दिसता? तेजी जेन्ना बॉडी जेन्ना आमी घेतली तेन्ना पळयलें की तेजें एक रूप जें आसा वेगळे तरे कशें आसलें. तेजे हात अशे आसले ती सामकी हेजान आसले दोनी सायडीन. आनी तेज्या आंगान शर्ट ना, मोबायल पल्सान आसा, घडयाळ आसा तेजे हातान. तेजी चावी तो टुलान दवरली म्हणटा. ताका लागून आमकां मोठो संशय कसो एक जालो की तेजें मर्डर जालें म्हणून. आणि PIन आमकां एश्युरन्स दिला की आपण योग्य पद्दतीन करता आणि सगळे बाकीचे जे कोण आसात स्थानिक आमदार अपडेट घेता, बाकीचो माजी आमदार कोण आसा ते अपडेट घेतात, सगळे अपडेट घेता म्हणटा सांगला. आणि आपण खंयच त्या ह्या केसी कडेन हलगर्जीपणा करचो ना. आपण पुराय खोलायेन अभ्यास करता. मर्डर सुसायडाचो स्वरूप दिवपाचो तेमी कोणी प्रयत्न केलो असो आमकां दिसता. आमकां थ्रू मिडियांतल्यान आमी सांगता ज्यो कन्सर्न कोण आसा पळय हे आमकां हेल्प करचो आनी आमचो जो गांवचो भाव जो आहे तो मरण पावलो ताका न्याय मेळटलो अशें अपेक्षीत जाता. भारतांतली पयली हायब्रीड पीच गोंयांत फातोड्ड्या ग्रावंडार तयार जाता. खेळां मंत्री गोविंद सांगता ही पीच तयार करूंक हॉलंडांतल्यान टॅक्निकल टीम आयल्या, माकनां हाडल्या. फुडल्या 10 दिसांत पीच तयार म्हूण गोविंद सांगता. फिफान दिल्ले टायमलायनी प्रमाण खंय काम चल्लां. दिसता गोंयान भितर हायब्रीड पीच फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड इन इंडिया. आणि आज जवळ जवळ
बाय अनदर 10 days ऑफ टायम तुमी सगळ्यांक खबर आसा की काम भितर चालू आसा आनी त्या दृश्टिकोनान तेजें इन्स्पेक्शन करपा खातीर खंय तरी आयिल्लो आशिल्लो ऑल द मशीन हेज बीन ऑल ब्रॉट अप ऑल द वे फ्रॉम द हॉलंड तांचो टॅक्निकल टीम आयिल्ली आसात तातूंत भितर आमचो लोकल क्युरेटरूय आसा आनी जाता तितले बरी ही पीच आमी करून करपाचो आमचो मानस आसा दॅट वॉज द बोल्ड डिसिजन हेज बीन टेकन बाय माय गव्हर्मेंट आनी म्हणूनच आज येदे व्हडलें तें स्वरूप ह्या निमित्तान आमी आज दिल्लें आसा जे आमी एश्युरन्स फिफा लोकल्स आनी द फिफा ऑफिशियल्साक आमी दिल्ले आशिल्ले वी आर एज पर द टायमलायना प्रमाणे आसा. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.